म्हाका मुद्दाम याद करून दिसता की केन्ना आमी इलेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमची सिवरेज केन्ना जातली काय म्हणून. तुम्ही खूबशे प्रश्न तुमचे सांगिल्ले, रस्तो रुंद करपा जाय, बाकीच्यो गोश्टी करपा जाय, उदक सारकें येवपा जाय, पूण सिवरेज ही सगळ्यांनीच म्हाका कॉमन सांगिल्ली आनी आमी तेन्ना तुमकां आश्वासन दिल्लें की आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही सिवरेजीचें काम आमी स्टार्ट करतले म्हणून. आनी जेन्ना आज ही सुरवात जाता तेन्ना म्हाका खूब आनंद जाता. सगळ्यान पयलीं हांव आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सहकार्या शिवाय हें येदें मोठें काम म्हणजे 25 कोटीचें काम हे स्टार्ट करप हें शक्यूच नाशिल्लें. हांव सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमचे कॉर्पोरेशनाचे सगळे आमचे खन्ना सर आसा हांगा, तन्मय आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. ताणेंय खूब मेहनत घेतली. आशिशाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यान पयलीं जेन्ना हांव ताजे कडेन एप्रोच जालो तेन्ना ताकाय भंय दिसतालो आपलो जागो घेवन ताजी आपल्याक फटयतलो काय कितें. कित्याक हाजे पयलीं ताका खुबश्या लोकांनी खंय फटयल्लो असो तो सांगता, म्हणून ताणें म्हजेर विश्वास दवरलो ताजी तूं एक बरो मनीस म्हणून आपूण तुज्या हातान दिता, तुयी आपल्याक फटयनाका म्हणून. आनी अशें ताणें सांगतकूच तेन्ना ताणें ती आमकां हें केलें आनी आज खंय तरी आज हो आमकां दीस पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें जेन्ना काम सुरवात जातलें 1-1.5 वर्स आमी हो त्रास सहन करचो पडटलो. खंयचें आपूण घर सारकें करता म्हणजे स्वताचें पसून आपूण घर सारकें करता तेन्ना त्रास जाताच, सगळ्याक उगड्यार पडटा, सगळे त्रास जाता. आमचें वास्को म्हजें घरूच आनी हें घर जाग्यार घालपा खातीर आमी सगळे म्हणजे टिमीच्या वतीन हांगा सगळे जमिल्ले हांचे वतीन आमी फुडें चल्ल्या आनी हांचे तर सहकार्य लागतात पूण तुमचेय खुबशे लागता. आमी पळयलें की गेलीं 20-25 वर्सां वास्को भितर कांयच जायनाशिल्लें, म्हणजे खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट केन्ना इनॉग्रेट केल्लो आमी पळयनाशिल्ले. पूण आज म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता की 2 प्रोजेक्ट आमचे कंप्लिशनाचेर पावले. फीश मार्केट जे आमी सदांच वाट पळयताले ते कंप्लीट जालां आनी 15 दिसांनी सगळ्या तुमकां नव्या मार्केटान वचपाक मेळटलें. बायणा चीफ ऑफिसर्स बंगलो तो सुरवात जाला, 1 वर्सा भितर तो कंप्लीट जातलो. हांगा चीफ ऑफिसर्स बंगलो आशिल्लो ताजो परवां टेंडर जाता. बायणा गार्डनाचो टेंडर 10 दिसांनी भायर सरता. हांगा जे रस्ते आसा रुंदीकरण जावपाचे ते रुंदीकरणाचो टायम म्हणजे ह्या 2 वर्सां भितर तुमकां भरपूर कामां जाता ती दिसतली. सगळ्या कडेन कामां दिसपाक जाय, लोकांक कशें आसता कामां तुमकां दिसपाक जाय, ही कामां चल्ल्या म्हणून आनी ती कामां दिसतली. आनी आमच्या वास्को एक सुंदर वास्को करपा खातीर म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर हांव जीव तोडून मेहनत करता आनी त्या मेहनतीन म्हाका सगळे म्हजे वांगडी साथ दिता. आमी खाली 100 मिटर भायर आसा सिटीसून, पूण आमी गांव कसो रावताले. आतां आमच्या गांवान फुटपाथी येयल्यो, गटारां येयली, रस्ते रुंदीकरण जालें आनी सगळ्यान जी गरजेची गोश्ट आसलेली ती सिवरेज. ह्या सिवरेजे खातीर प्रयत्न खूब जाले, यश जावंक ना. आयज आमकां खंय तरी यश भोगलें आनी ते यशाचे सगळे श्रेय आमच्या आमदार बाब दाजी सालकाराक वयता. जो प्रयत्न तेणी केलो आनी आमी जेन्ना इलेक्शनाक उबे रावलेले तेन्ना आमचो एकूच प्रयत्न आसलेलो ह्या वॉर्डा खातीर कितें करपाचें आसलेलें. कित्याक आमी ह्याच वॉर्डान आमी घर आमचें हांगाच आमी खंय दुसरे कडेन रावन इलेक्शन हांगा जिखना. जे सिवरेजाची गरज तुमकां अशी आसा तशी म्हाकाय आसा, पूण हांव खरेंच दाजीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी खास कर आमची बोरकर फॅमिली जो आशिश बोरकर आसा हो तेंच्यांनी आमकां जो मदत केली तेचे खरें मना काळजानसून देव बरें करूं. जे तर आमकां पंपींग स्टेशन बसपाक जागो मेळना जाल्यार सिवरेज लायन खंयच कोणी हाडूंक शकना. आयज आमकां जागो मेळ्ळो, सिवरेज येयली. दाजीन जे हांगा कामाचो उजो केल्लो आसा तो आतां तुमकां येणाऱ्या 2-3 वर्सांनी तुमकां सगळो दिसतलो. आमकां मातशे त्रास भोगूंक पडटले कित्याक आमी केन्ना त्रास भोगूंक ना. आमी तेच गटर तेच कचरो तेच पळोवन येयल्या. म्हणून खंय तरी आमी एज अ पॉलिटिशियन आसता कित्याक बाबा आमी जे कार्य करता तेच्या आमकां खंय तरी एक आमकां मागीर आमकां आमची दक्षिणा मेळपाक जाय. म्हणून आमी जेन्ना 5 वर्सांनी तुमच्या दारां येता तेन्ना आमी चिंतता कित्याक बाबा आमी मना काळजान येतले. आमकां तूं आतांच येयला रे, पयलीं कशें आसतालें बेल मारतो म्हाका वोटींग घाल आतां दिसता तुका वोटींग येवपाक, कितें केलां तुवें तुका वोटींग घालपाक. म्हणून हो वर्ड आसा न्हू हो आमकां लागना कित्याक आमी करून दाखयला. हांव एज एक्स कौन्सिलर म्हणून तेन्नाय कामां आमची जालेली भरपूर. आमी 6 म्हयन्यानूच खूब केले. तेन्ना आमच्या कावन्सिलाक हांवें थँक्स म्हणटा तेन्ना. आनी आतां जसो आमचो दाजी सर निवडून येला तशें आमच्या वॉर्डान भरपूरशीं कामां जालेलीं आसा. जशें लोक म्हणटा डबल इंजीन, हांव म्हणटा आमकां ट्रिपल इंजीन मेळिल्लें आसा. जसो सेंट्रल मागीर स्टेट आनी आमचो सिटी आमचो जो MLA आसा तो आमकां भरपूर सपोर्ट दिता. तेच्या हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जे आमचे जे स्वप्न आसलेले पयलींसून
की एज अ कॉन्सिलर जेन्ना हांव येयलें तेन्ना हांवें भरपूरशीं कामां घातलेली पूण ती खंय तरी ती उरलेली एज म्हणा तुमी कितें म्हणटा पॉलिटिकली पूण तीच कामां आज आमच्या दाजी सरान भरपूरशीं आमच्या वॉर्डान हाडलेली आसा आलेली व्हडली तर ते क्लीन करून ते आमी पळयले हांगा 19 वर्सां जाली हे अशें खंयच्याच आमदारान केल्ले ना आमकां इतलेंच दिसतालें सदांच की आमच्या हांगा केन्ना तरी सॅवेज लँड जावपाचें आमी आतां कितलीं वर्सां काडटा हांगा त्रास आतां तुमी म्हटलें 2 वर्सां त्रास 2 वर्सां खंयचे आमी 18 वर्सां त्रास काडली हांगा आनी ह्या दाजी सरान आमकां करून दाखयल्लें आसा चेअरपर्सन गिरीश बोरकर यांचे अभिनंदन. तशेंच हांगासर हांव हो जो सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपा खातीर हांव पर्सनली म्हाका दिसता फाटलीं 20 वर्सां फॉलोअप घेतालो सेवेज डिपार्टमेंटा कडेन. ताचे नंतर 2-3 आमदार येवन गेले पण कोणीच ह्या कामाक हात घातलो ना. तर आयज खरेंच हें मोठें काम ह्या भागांतल्या लोकां खातीर एक मोठें काम जाता आनी हेची येणारी पिढी हेची याद दवरतली.